बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे आसू भाऊ भयणीनो आमी हरी एकली प्रायेन वाडटा आणि हेर लोक आमच्या प्राय प्रकार आमच्या मोतीची वाडावळ जाल्या गी म्हणून आमकां पळयता. कोणा एकल्याची चिंत्या 40 जाली 50 जाली 60 जाली वर्सां, पूण जर तर मोतीची वाडावळ त्याच प्रमाणे जावंक ना मी तांकां एका दुसऱ्याच नांवान आपयता कित्याक तांचे तें कितें गी ऊण आसा म्हणून. आज आमकां पवित्र सभा कितें उलो दिता, आमची आत्मीक वाडावळ जाल्या गी म्हणून आमी पळोवच्या. हरी एका वर्सा आमकां एक लितुर्जीक वर्स पवित्र सभा दिता. येवच्या आयतारा आमी क्रिस्त रायाची परब करता आनी हांतू ह्या वर्साचे लितुर्जीक वर्स संपयता. देखून क्रिस्त रायाच्या परबे पयले निमाणो आयतार वो. आनी आज आयची वाचपां अंत्यकाळा विशयान आमकां जायते सांगतना आमचे थंय आत्मीक वाडावळ ह्या काळार जाल्या गी. पुर्वी आमी आदवेंत काळ केलो, नाताल केले, ताचे उपरांत प्राजीत काळ आयलो, पास्काचो काळ आयलो, ताचे उपरांत सादो काळ. तुमी आयकलां आसतलें आज सद्या काळार सुद्दां 10वो आयतार, 15वो आयतार, 25वो आयतार, आज 33वो आयतार. देखून आज पवित्र सभा विचारता हरी एका ह्या आयतारांनी आमची वाडावळ जाल्या गी. जावंक ना तर आमी देवा लागचे बोक्साने मागूंक जाय, कित्याक आमकां जाय पुरते कुरपे देणे आनी पवित्र सभा दिता. देखून ह्या येवकारिस्तान फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी हो आयतार असो सॅक्रिफीस आमकां कुरपे बरीत जावं, आमच्या आत्मीक वाडावळेक आदार जावं म्हूण मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच अंकुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तू सगळ्या देण्यांसर असणार आणि धनी, तुझे असल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख. देखून तुझे भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळासो कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवो चलयता सासनाच्या ससनाक. मलाके प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसा. पळय ह्या जलत्या आंकड्यापरी तो दीस येता, सगळीं गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सर्व्या सारकीं जातलीं. आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूळ आनी ताळ दवरिनासता तांकां उज्याण लासतलो म्हणटा दळबराचो सर्वेस्पर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीसो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर. कोण जर काम करूंक आयकना तर ताका उपाशी पडूंक सोडा. सा पावलोन तेसलोनिकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. भावां भयणीनो, तुमी आमची देख घेवन चल जाय म्हूण तुमी जाणात. तुमचे सवे आसतना आमी काम करिनासतना भवनांतल्या आनी कोणाचेय आमी फुकटाक जेवलेले वा केल्ले ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजें जायनये म्हूण कस्त आनी पुरासण लेखी नासतना दीस रात गामपीळ आमी काम केलां. तुमचे करण्या आमचे कर्स चलोवंक आमकां हक्क नातले म्हूण न्हय, बगर तुमी आमचो पाटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायल्लें आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा, तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोंवून खावन जियेतात.
आनी हेरांचे गजालींत घुसतात शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून माणकुले काम करून तांणी आपली पोट जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवी फर्मावन बोध सांगता. देवाचें उतार्ये. देवाचे दृढ रावा आणि तुमच्यो तकल्यो उबांद कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पो तुमचे सौभे आसू. तुमच्या सोबे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका काय सोम्या. त्या दिसांनी थोडे जण देवळा विशांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगा लायला म्हणटाले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उर आसो ना. तसले दीस येतले सक्कडी खोस लावन घालतले. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो? त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तवळ जेजू तांचे लागीं सांग लागलो, कोणीय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा. साबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांवूच तो आनी नम्यारलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजा आनी कटकया विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडा जायच, पूण अंत तक्षान येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज राजाचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो. दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुणा दिश्टीक पडटल्यो. पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची झडती करचे खातीर तुमकां सिनगोगाच्या अधिकाऱ्यांक उजीर हाडटले आनी बंदिखान्यांनी घालतले. तुमी म्हजे फाटला उदार देखून तुमकां रायां आनी अधिपती उजीर व्हरून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां एक बरो संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मतींत निर्धार करा. हांवूच तुमकां अचली वाचा सक्त आनी जानवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमचीच आवय बापूय, भाव भयणी आनी सैरी धैरी तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं. तुमी म्हजे फाटला उदार देखून हरी एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नास जावचो ना. तुमचे धीग सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. मिसा वेळार कॉन्सेक्रार जाल्लेंच याजाक व्हडल्यान सांगता, भावार्थसो गूट परगटुया. आनी भावार्थसो गूट परगटुया म्हणटना जावं पुरो कंतारा रुपार ह्या उतरांनी आमी जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो म्हणटा. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. आतां जेजू केदाळा नव्यान येतलो? जेजू केदाळा नव्यान येतलो? भोवशे आमी ल्हानपण हारता. हांव न्हू मिसाक येता आसतना इंच उतरां सांगून आयलें हांव, जेजू नव्यान येतलो. केदाळा तो येतलो?
जर तर ह्या उतरांचे थोडें गमान दिलें जाल्यार आमी ही एक आमकां बेश्टेंची एक पुसलावणी न्ही ही. एका ल्हान भुरग्याक तुमी त्या भुरग्याक चॉकलेट दी म्हूण विनंती करता आसतना आमी दिता तुका म्हणल्या बरी. केदाळा तो येतलो. त्या नंतर आनी एक गडीत आसा. आमच्या बापा जाल्या उपरांत याजक ते आमच्या बापाचे मागणे मुखारसून व्हरता आनी सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवाळ दयेकून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दितो म्हणटा. ताचे उपरांत परती आनी उतरां येतात. ती सगळ्या लोकांच्या दरपेन याजकान म्हणची आनी आमच्या सोरोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशान त्रेकतल्यांक आमकां. आमच्या सोरोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशान त्रेकतल्यांक आमकां. जेजू क्रिस्ताची येणे केदाळा ते येणे. आता बेगीनच आदवेंताचो काळ सुरू जावचो आसा. ये जेजू ये म्हणून आमी म्हणटा परत्यान. आमच्या सोरोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशान अत्रेकतल्यांक आमकां. भावार्थ बरवोसो आनी मोग. भावार्थांत आमी थोडी सतां वळखून घेता. बरवोशान ही सतां घडटली म्हूण पाती येता. देखून आमच्या बरवोशान आमी क्रिस्ताच्या येणया खातीर राखून रावता. आनी हांवें 2 मागण्यांचो उल्लेख कित्याक करचो आज. आमी हरियका मिसा वेळार ही मागणी म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचे नव्यान येणे. आनी हाकाच आईन काळ आसा. आनी 2 हप्त्यांनी आमी आदवेंत काळ सुरू करता त्या वेळार नियाळ करया. पूण आज 2 संगती एक ग्रेक भाशेचे 2 शब्द म्हाका सांगूंक जाय. ग्रेक भाशेचे 2 शब्द आमतू आयच्या वाचपांचो सारांश आमी थोड्या मापान घालयेत. पयल्या वाचपांत मालाकी प्रवादी एका दुसरेच ताची परिस्थिती दुसरीच. हेर प्रवादी आसतना त्या लोकांन वायट केलां, तांकां बंदी व्हेलां बाबिलोनाच्या गांवाक. आतां बाबिलोनाच्या गांवांत लोक फाटीं आयला आनी तूं बंदेंत आसतना हांवें खंयच्या नमुन्यार दाखलो दिवं येता. आजकाल आमी तसल्या परिस्थितींत नाव झुजाच्या काळार खंय तुका बंदेकान आतां चिंतया कायनातल्या रशिया आनी युक्रायनाचे झूज आणखी जाते आसा. तो निराश्रीत जाल्लो युक्रायनाचो लोक खंय खंय गेल्लो चिंतया फाल्यां फाटीं आयलो तांच्या गांवाक. आनी तांच्या गांवाक आमचो माय गांव आमी हांगा ल्हानवट जाल्ले हांगा आमचेंच म्हणलें सक्कड आसा म्हूण फाटीं येता आसतना जर तांचोच थंयचो आसलो लोक तांकां आणखी चड इजा दिता, तांचो फायदो काडटा, तांकां घरांत जेवंक ना, त्या वेळार तुजे लागीं एक बरवोस आसुल्लो. हांव म्हज्या माय गांवाक फाटीं आयलो जाल्यार सक्कड बरें जातलें. आतां सक्कड ब्रह्मणिरास, सक्कड वायट जावन गेला. पूण हांगा इस्रायलाची आशा आसली. आमी एक देवाळ, एक राज, एक राय असल्या गांवाक आमी फाटीं येता आसतना आनी आमी बंदे कित्याक गेल्ले आमचे वायट सांडच्या खातीर. पूण हांगा येवन फाटीं येवन गांवांत वस्ती करतना वायट ताच्या की चड जाला, अन्याय चड जाला, अणीत चड जाल्या. त्या वेळार आमी कितें म्हणटा हांव थंयच आसुल्लो जाल्यार बरो आसुल्लो. हांगा येवन हांवें कितें व्हड केलें आमी म्हणून पुरपुरता. त्याच नमुन्यान लोक पुरपुरूंक सुरू करता. आनी त्या वेळार मालाकी प्रवादी सांगता ना, देवाच्या दोळ्यांत हांव कितेंच चुकून वेचें ना. देव ताचो उजो घालतलो आनी अन्याय नाश करतलो, अणीत नाश करतलो. हें केदळा घडतलें? देवाच्या ताच्या आईन वेळा प्रकार. दुसऱ्या वचपान तेसलोनिका घरांक बरयल्लें पत्र तें. हांगा कितें घडटा? आमी भावार्थाच्या उसारणेन म्हणटा पळया, भावार्थाचो गूट परगट गोंया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. आतां ह्यो तेसलोनिकाचो लोक जेजू नव्यान येतलो म्हणून आजच ह्या फाल्यांच येता म्हणून फाटीं येता. समजल्यात? आतां जेजू मरून जिवन जावन 2000 वर्सां उतरलीं. 2000 आमी आतां 2022व्या वर्सांत आसा. पूण त्या काळाचो लोक जेजूचे पुनर येणे आतांच ह्या थोड्या दिसांनी, थोड्या म्हयन्यांनी, ह्या थोड्या वर्सां भितर जातलें म्हूण फाटीं येतात. आनी हाका लागून कितें करतात ते? कशेंय फाल्यां पुरो नाश जावन वेचें, कशेंय कोण घे म्हणून आसलो.
थोड्या आमच्याच परिसरांत हांगानय येणे लागीं सरकारान तांची भूमी घेवची आसली तांकां नोटिफिकेशन दिलां खंयचे घेका आतां MRPL आनी ते आयकतात न्ही तसलें केलें जावनचे वोड फॅक्टरी कंपनी येता आसतना वो जागो आमकां जाय म्हूण सरकारान तांकां नोटिफिकेशन केलां आनी वो लोक म्हणटा कसोय आमचो जागो वेसो आतां आमी हांगा सागोळी करून कितें करूंक गा वो कित्याक अभिवृद्धी करचो कसोय वेसो न्ही ओके बसया राजांव आसा तांतू कित्याक फाल्यां कसोय वेसो तेंच प्रमाणे तेंच राजांव आमच्या मनशा जिणयेक आमी अनुवाय करी येता फाल्यां कशेंय मूग दोनवेचें देखून आतां कित्याक तकली धाडावची देखून हो तेसलोनिकाचो गांवाचो लोक कितें करता काम करनासतना सुशेगाद बसून आसा तांचे कितें थोडे धार्मीकपण आदारता आनी सुशेगाद आसा त्या वेळार सांब पावल तांकां कठीण उतरांनी कोण काम करता ताका मात्र जेवंक हक्क आसा आमी काम करून आमच्या पोटाची पोट जोडूंक जाय म्हूण तो फरमायता आनी आपलोच दाखलो दिता आपूण शुभ वर्त प्रकट करता म्हूण सुशेगाद तुमच्या मदें येवन धर्माचें खावंक ना म्हूण तो सांगता पळया कित्याक हें घडटा अंत्यकाळ केदाळ येतलो म्हूण आमकां खबर ना आनी जेजू आयच्या शुभ वार्तेंत ती तशेंच सांगता भाव भयणीनो ह्या आयतारा तुमचे लागीं विनंती ही हे 2 ग्रेक शब्द हांवें सांगता म्हळें हाचे वयर थोडो नियाळ करूंक पळया पयलें ग्रेक शब्द क्रोनोस म्हणून आसा क्रोनोस म्हळ्यार आमी इंग्लीश भाशेन क्रोनॉलॉजी म्हणटा म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें चरित्रे प्रकार वॉर्स आज ह्या म्हयन्याचो हो दीस हें वॉर आज कितें सकट चरित्रे प्रकार आमी चरित्रां शिकता जावं पुरो 1947 वर्सांत आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें ताचे उपरांत आनी कितें जायत्यो घडिता आमचो बर्थडे चरित्रे प्रकार संगती घडतात देखून जायत्यो संगती चरित्रे प्रकार घडल्यात जेजूय सुमार 2000 वर्सां पयलें चरित्रे प्रकार ऐन वेळार तोय आयलो मनीस जावन आमचे मदें जियेलो ताचे उपरांत आमचे खातीर कुर्सार मेळ्ळो आनी एक ग्रेक शब्द आसा कायरोस कायरोस म्हळ्यार देवाचो वेळ ताका मीत ना ताका गड ना देवाचो वेळ आमची जडती केदळां जातेली देवाच्या वेळा प्रकार जातेली ऐन काळ आयिल्ल्या वेळार देवान आपल्या पुताक धाडलो तो ऐन काळ खंयचो देवा प्रकार सुलभायेन सांगता ताचो अर्थ सारको जायजे म्हणून ना आमच्या सगळ्यांचो जल्मा दीस आसा बर्थडे आसा तो क्रोनोस ताचे उपरांत जावं पुरो हांव इस्काला सरवालो ताचे उपरांत जावं पुरो पवित्र सभेन म्हाका पयलो कुंगार मेळ्ळो म्हाका क्रिस्म मेळ्ळो म्हजी 10वी जाली आनी कितें जालें सडी शिकलो तो क्रोनोस चरित्रे प्रकार कायरोस कशें तुमकां कोणाकी तुमच्या मरणाची घडी खबर आहा खंयच्या वेळा घडी आमी मरता म्हणून तुमकां खबर आसा ना तो वेळ देवाचो वेळ ताणें निर्मिल्ल्या प्रकार ताका आमी घड घालूंक जायना जीवघात करयेत कोणें हांव फाल्यां मरता म्हणून जीवघात करयेत तेंय घड पूण हाका आमी घड मीत घालूंक जायना सक्कड आमच्या जिणयेची चरित्रां ह्या क्रोनोस आनी कायरोसाच्या मोदें आसा पवित्र सभा केदोळ पर्यंत पवित्र सभा वाचतेली पवित्र सभा कायरोसांत आसा देव केदळा पर्यंत आमकां निर्मिता त्या वेळा प्रकार देखून कोणेय म्हणचें नाका आमचेर ही आनवारां आयलीं झुजां जालीं पवित्र सभा नाश जाली जायते शिकोणदार सांगते आसात आमकां युरोपांत पवित्र सभा नपयस जाली आज आनी फाल्यां आमच्या मदें बेस्टेन्स बिरांत पवित्र सभा आनीची मुखली कितलीगी 1000 वर्सां वाचतेली कित्याक ती जेजूची पवित्र सभा आमी चिंतच्या प्रकार इगर्जो आनी लोक त्या म्हणून आसून नुजो कोण जाणाव आमी तरी पवित्र सभा आसतलीच कित्याक देवाचो काळ आमी नेनाव पूण ताच्या विशयान व्हड चिंतना नाकात आमच्या जिणयेंत ताका लागून देवशास्त्री आमकां सांगतात पवित्र एका क्रिस्तावाची वाडावळ कशी क्रोनोसांत कायरोस म्हळ्यार ती वेळ घडी केदाळाय येवं
हांव तयार आसा. म्हज्या भावार्थांत हांव हालसो ना. हांव केदींकच हर एक घडये तयार आसा. कोणी एक म्हणलें सादें घडीत हांव तुमकां सांगता जावं पुरो तातूंत एक जायते लिसांव आसा. चिल्लर विशय हो चिल्लर विशय कितें एपटी खंयच्याक एका शिकोवणेंत आयकल्लें हांवें. जर तर देव तुका आज सांगता तेंच हांवें सांगचेंच सूख. देव तुका आज सांगता काणी न्हय. कित्याक आमच्या शुभवार्ते वेळार देव आमच्या लागीं उलयता. मिसा वेळार देव आमच्या लागीं उलयता. तोचसो देव जाल्यार चिंतया. देव तुका सांगता तुका आनी 2 म्हयने आसात. तुज्या जिणयेक आनी 2 म्हयने आसात. आमी कितें करतले हांव त्या 2 म्हयन्यांनी? त्या 2 म्हयन्यांनी कितें करतले हांव? आजकालच्या चिंतपाचे मनीस म्हणटले का पिये गम्मत मार सुशेगात जिये. मेल्या उपरांत तुलें नाय कितें आसा म्हणून देखून का पिये गम्मत मार. अत्मीकपणी चिंतचे मनीस म्हणटात या कुमसाराक धांवया. अत्मीकपणी तयार करया. कित्याक येदोळ जाल्ली जिणी जाली आनी मुकली जिणी तरी देवाक मानवा सारकी जियेया. आत्मो नितळ दवरया. पूण जो कोण मनीस कांय रोसांत जियोवन आसा ताका देवान 2 म्हयने नाका 2 दीस नाका 2 वरां दिता म्हळ्यार ताका एकच. कित्याक हांव हर एक घडी तयार आसा. ताका म्हणटात खरें क्रिस्तांवपण. हांव म्हजी क्रिस्तांव जिणी वेळ घडये प्रकार नियमीत जावन हांव त्या नमुन्यार जियेना. बगर देवाच्या काळा प्रकार ऐन वेळाक हांव खरी एक घडी तयार आसा म्हणून तयार जावन जियेता. आनी हाका आमचें अंतस्करण जावं पुरो काळीज जावं पुरो हरी एक घडी तयार आसूंक जाय. आयची वाचपां आमकां बरी देख दितात आनी जागृताय सांगतात. देवाचो ताळो आयकुया आनी ताच्या प्रकार सोलूंक प्रयत्न करया. उबे रावन आमचो भावार्थ सांगया. सतमंता देवा सर्व पदवीदार बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत समवलो अंकवार मोरयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता ताणें कस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेबलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गा सोडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे पथकांचे बक्षणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या जिणेंत जायते फावटी आमी निराशी जाले हांव जावंक पुरो पूण देव आमकां आज बरवसो दिता आनी तोच आमची राखण करता म्हूण आमकां सांगता. देखून ह्या बरवशान आमची मागणी ताचे थंय उबारुया. दयाळा बापा आमच्या पापा साहेबांक सर बिस्पांक याजकांक आनी धार्मिकांक तुका भेटोवन दितना संवसाराक पाठ करून तुजो पाटलाव केल्ल्या तांकां तुज्या मोगान आनी काकुळटीन सांबाळ म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारांतल्या सर्व राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी तांकां लाभलो अधिकार आनी हुद्दो पेल्याच्या सेवे खातीर भेटोवंक तशेंच शांती समाधाना खातीर वावरूंक तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या परिसरान आनी शेजारा जियेतना जात धर्म म्हणलो भेद पयस करून भाव बांदवपणाच्या स्पिरिटान जिवन एकामेकाच्या गरजाक पावचे बरे मौन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तुजो मोगाचो सांगात दिवन तांची सेवा करतल्यांक सोसणीकाय आनी समाधान लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां हर एकल्याक सुवार्थेक साक्ष दिवंक आपयलें आसता आमकां लाभुल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जावन सर्व जाग्यांनी तुका परगट करूंक पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबा स्पिरितान ह्या येवकरिस्तान वांटो घेतना आमी एकामेका भाव भयणी म्हणले जाणा जावन एकामेकाक बोगसून सेवा करून गरजेन पावोवंक
मोगसो संदेश परगट करून आदार जावंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आहे. त्याच बराबर आमच्या हरी एकल्याच्या कुटुंबांनी जायतीं निराशी मनशां आसात. जावं पुरो पिडेक लागून आनी आमकां वांस ना म्हणून निमाणे दीस मेस्ते आसात. जायतीं काम नासतना तांचो फुडार जोडच्या खातीर निराशी जाल्लीं आसात. जायत्यांनी तांच्या भुरग्यां बाळांतय बरवसो होगडायला. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. सर्वेस्परा देवा, तूं समसो रचणार आनी पोसणार. आमच्या जिणेक कितें गरजेचें सकट तूं आमकां दिताय. आनी ह्या भरवशान आमची खालती मागणी आमी तुजे थंय उबारल्यान ती आमकां फावो तर खरेपणी तुज्या पुताच्या देण्यांनी आमकां दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेकी पवित्र विचारवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सास्तांच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरयेत हांव जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना एक आल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करा. Bavarta so gut purgatoria. Sumia Jesu तुझे वर आम्ही समर्पा, तुझे पुनर्जीवन वर आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्याकाळी लखलेला, तुझ्या बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सुदोवन मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पसजळीत मुखामळ पळय फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मुरये देवाचे माये संगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन दंदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भागण आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोबे आसू. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपोवणी मेळिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारलेले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
पिडेस्तांक कुमगार व्हरता आसतना ह्या पवित्र सभेन आदीं एक रीत आसली. हांगा तावणूच इगर्जेत तावणूच दियाकोणू या कोण मनियारी आसले ते कुमगार घरा व्हरताले आनी कुमगारचो अर्थ आमी कम्युनियन म्हणटा तसो अर्थ कुमगार पिडेस्तांक दिवचो न्हय, पिडेस्तां सांगाता आमी कुमगार जावचो. कम्युनियन नॉट टू द सीक, कम्युनियन विथ द सीक इंग्लिशान आमी म्हणयात. म्हळ्यार तुमी ही बेसांव घेवन तुमी घरा वेता आसतना तुमीच एक तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या सांद्यांक बेसांव जातात. देखून आज हे मीस जावन घरा वेता आसतना तुमच्या घरांनी कोणी पिडेस्त आसात जाल्यार या तुमच्या भोंवतणी कोणाक मिसाक येवंक जायना तसल्या खातीर तुमीच एक बेसांव म्हणून तुमच्या घरांनी तुमच्या लागीं तांचेर दिश्ट पडटना एक मागणें तांच्या खातीर करा आनी तांच्या सांगाता आमी कम्युनियन या कुमगार या क्रिस्त प्रसाद तांकां जाता. उगडास दवर. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं, तुमच्या सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून येयात क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे आमच्या देवा आमच्या आदस्पदांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.